आमचो भाव तूं म्हजो भाव देव आमचो भाव तूं म्हजी भोय जेजू आमचो भाव आनी आमी जेजू वस्तोमी आमी सगळी देवा उदोराय पोदाव तेन्ना आमी जेजू वस्तोमी ताच्या नांवान प्रार्थिताव तेन्ना आमी जेजू वस्तोमी देव आमचो भाव तूं म्हजो भाव देव आमचो भाव तूं म्हजी भोय जेजू आमचो भाव आनी आमी जेजू वस्तोमी आमी सगळी भाव भयणींनो देव बरो दीस तुमकां दिवं तीन वासुया देवान आमकां आनी एक दीस आनी एक आयतार दिला फायदो काडूंक हे दिसाचो खेरीत तुमी हे मिसान आदार मागुया हे मिसाचें तें सांग दिनवासनी हे मीस भेटयता वेडिंग एनिवर्सरी काजाराचें वरोस आग्नेलो जसिन फेर्नांडीस मागुया तांचे पासून तशें मागूंक लायलां आयज बर्थडे मनयता आसियान फेर्नांडीस आमी डिसोजा मिनिनवाज 50 वर्सां आनी कोण बर्थडे मनयता काजारा दीस मनयता मागुया तांचे पासून भोव करून तुवें ती पासून मागचें एकामेका पासून मागून हे मिसान बरे भशेन वांटो घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमच्या सुया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवय आसूं प्रितीच्या भावा भयणीनो आमकां कोणें किकोन केलें जाल्यार आमकां खूब दूख जाता असल्या वेळार आमी ती तरेन जबाब दिवंक येता एक म्हटल्यार किकोन करतल्यांक रागान जबाब दिवप दुसरो म्हटल्यार चिंतेस जावन निराशी रावप आनी तिसरो म्हटल्यार कांयच जावंक नासलोले वरवीं आमचें काम करीत रावप रागान जबाब दिल्यार ताचो परिणाम कसो जातलो तें आमी नकलो पूण मनाक शांती मेलो ना चिंतेस रावल्यार आमची भलायकी बिगडटा आनी उगी रावल्यार आमचो फायदो घेत म्हूण आमकां भिरांत दिसता पूण तेच बराबर आमी आमकां ल्हान घेनासतना शांतीन आसता हीच ती पयली मजोरी आयज जेजू आमकां काल्तिकायेन देवाची मजोरी घेवची वाट चलोवंक आपयता ल्हानविकायेंतल्यान आनी बागी जावंक शकता हे जाणो जावंक आमी ल्हान जावन मजोरी जोडूंक आदार मागुया तेच परी बाब सायब फ्रांसिसान कालच्या दिसा रोमा शारांत आमच्या दोर प्रांताच्या घोवलेक भोवश्रेस्त फिलीप नेरी फरांव हांकां कार्डिनाल म्हूण दर्जो दिला कुशाळकायेन मिसाचे समारंभणेन वांटो घेवया आनी कैरीत भाशेन ताचे पासत मागुया भाव भयणीनो 22 आयतार आयज सद्या काळाचो आनी आयच्या शुभ वर्तमानान 2 लिसांवां जेजू आमकां दिता एक ओपार सांगतलो जेवणाची आनी त्या ओपारीन पयलें लिसांव आमकां दिता ल्हानवीक जावंक आमी चड करून मनशां मातशें उंच काडले देवान सुबेर बायन बोत्ता जेजू आमकां सांगता ल्हानवीक जावचें दुसऱ्या लिसांव तो आमकां दिता उदार जावचें पूण कोणा सोबें गरजे वता सोबें दुबड्यां सोबें कोण नासलेलें सोबें तांच्या सोबें उदार जायात हें आमी समजूंक हे भशेन जिवंक आयच्या मिसान आदार मागुया मागणी आमच्या देवाक मानूंक पातकी म्हणून ओळखुया सगल्या गुन्यांचें देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणें मागुया दुख धरून म्हणुया हांव पात मनाचे तंतना वायट आदारून बरें सोड आनी जायती प्रार्थना केल्या हे प्रसाद
विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोद विधात देव आमची काकूत करूं आनी आमची सगलीं पातकां वोगसून सगल्यांक ससणेच्या जिविताक पावूं. सगळे बरेपणा पासत देवाक महिमा आर्गां दिवया. बरोबर म्हणुया. महिमा देवाक सर्गी आनी शांती इश्टांक संसद सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोरपोद विदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता तुजे सोर बाप आसा. आमी तुका वागणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता देवाचे शेळी संसाराचे पाप करताय आमची काकूर. तूं बाबाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देव बाबाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. सोरपदवीदार देवा आमच्या मोगाड बापा सोर सुपून देणी तुजे तान उब जातात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भोक्ती तूं चडय. अशें आमकां तूं दिताय पळय ती सगलीं बरीं देणी पसून वाडय. जटणायन राख आनी मोय पासान बालगून दवर हें आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळीं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जेतन राजोड चलयता ससणच्या ससनांक. बसून देवाचो उताराय पे. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हज्या पुता तुजें काम निटूटवायेन कर आनी उदारपणान वांटलोल्या मनशाचो मोग करता तेवून अदीक तुजो मोग करतली. जितलो तूं व्हड तितलो तूं ल्हानविकायेन चल आनी सर्वेस्परा मुखार तुका कृपा मेळटली. कित्याक सर्वेस्पराची पदवी भोव व्हड. खालत्या मनशांची भोक्ती तो मांडून घेता. गोरवेस्त मनशांचे पिडेक इलाज ना. कारण खोटेपणाच्या झाडान तांचे भितर पाडां घेतल्यांत. शाण्या मनशाचें काळीज ओपारी नियाळटलें. आपणाचे कान दिवन आयकतली म्हूण शाणो मनीस आशोन रावता. देवाचें उतोरें. देवाचें वडोवकार. आमचो जबाब ह्या बरी गांवन जातलो उतरां अशीं. तुज्या बरेपण देवा तुजे पोरचे बिडार गावतले.
देवा मुखार संतोसता, आनंदान मुरगटून गायता नाचता. सर्वेस्पराक सोड गितां गायात, ताज्या नांवांच्या मानांक स्तोत्रां करात. सर्वेस्परा सवें मुरगटूं ताजे मुखार संतोसूं उलासता. जबाब आपल्या पवित्र घरान रावता तो देव अनाथ भुरग्यांचो बापूय आनी विधव्यांचो आस्कारी. एकसुऱ्यांक देव बिराडाक एक घर दिता, कोयद्यांक सुटका दिवन सुकेस्त करता. जबाब देवा, तुज्या उदार बरेपणांचो तुवें बरोच पावस धाडलोय आनी सुकून करपून गेल्लो तुजो दीस तुवें नव्यान सुफोळ केलोय. तुवें देवा तुजे बरेपणान तुज्या गरिबांक तयार केल्ले तुजे परजेक बिराड गावलें. जबाब हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, सांसपूंक जातात तसल्या वस्तूंची तुमी येवं नात. हांगा जळटो उजो ना, कालोक अंधार ना, तुफान ना, तुतुरेचो साद ना, घासतल्या ताल्यांचो आवाजूय ना. म्हाका हो आवाज आयकतल्यांनी आपणाक आनीक कसलो संदेश दिवचो न्हय म्हूण मागलोलें. पूण तुमी सियोन दोंगराची जिव्या देवाच्या शारा सोशें, सर्गीच्या जेरुजाल्याची उत्सवाक जमलोल्या हिशोब नासलोल्या देवदूतां सोशें आयल्यांत. स्वर्गार आपलीं नांवां बरयलेल्या माडगोड्या पुतांचे सोबेशी सोमेस मनशाच्या मनसुबीदारा देवा सोशें सोपून केलोल्या प्रमाणीक मनशाच्या आत्म्याची तुमी पावल्यांत. नव्या कोराराच्या मदेस्त जेजूशी आनी आबेलाच्या रोगतावून अदीक शुद्ध कोत्तेल्या आनी अदीक नेटान विनयतल्या रोगताशी तुमी आयल्यांत. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडकार. उद्गाराक उबी रावया. गायन गावया. B10 5:27 चौथो श्लोक. B10 पेज 27. Sorvespora, soy, sorvespora, soy, sorvespora, soy, sorvespora, soy, Konkani sonsa, et Lordole, Urdevauto, Sasla Urdole, Sorvespora, soy,
परवेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. एका सोनवारा दिसा फरिजेवांच्या कोण एकल्या मुखेल्यांगेर जेजू जेवणाक गेल्लो पळय तेन्ना ते ताका तेडून पडयताले. पयले वयले जागे कशे भाशेन विचून काडटाले तें पळयोवन जेवणाक आपयलेल्यांक तांणी अशी एक अपार सांगली. तुका लग्नाच्या जेवणाक कोण आपयत तेन्ना वचून पयले सुवातेर बसूं नाका, कित्याक तुजेवन मानादीक दुसऱ्या कोणाक ताणें गोडेक आपयला जायत आनी तुमकां दोगांयकूय आपयल्यार तो थंय येवन तुका म्हणत स्वात तुजी आकादी. तेन्ना लॉस जावन तुवें निमाणी स्वाद घेवची पडत. देखून तुका कोण जेवणाक आपयत पळय तेन्ना वचून निमाणे स्वातेर बस. तेन्ना तुका आपयला त्या मनशाक अशें म्हणूंक मेवतलें, इश्टा, वयले सुवातेर वचून बस. तेन्ना बरोबर जेवणाक बसलेल्या उजीर तुका मान जातलो, कित्याक आपणाकूच उंच काडटा देव ताका खाला उडयतलो. आपणाकूच खालतो कोता देव ताका उंच काडटलो. आपणाक आपयलो ताकाय ताणें सांगलें, तूं दनपारचें वा रातचें जेवण दिताय पळय तेन्ना तुज्या इश्टांक वा भाव भयणींक वा सोयऱ्यांक ग्रेस शेजाऱ्यांक आपय नाकाय, कित्याक घोडये तीं तुका परत आपणागेर आपयतीत, उपकार तुजो बात कोत्तीत. पूण जेवण दिताय पळय तेन्ना दुबळ्यांक, कोयद्यांक, थोंट्यांक, कुड्ड्यांक आपय. तांच्यान तुजो उपकार बात करूंक जायना म्हणटच तूं बागी जातलोय आनी सुगणीं मनशां पुण्यजिवन जातलो पळय तेन्ना तुजी मुजरी तुका मेळटली. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. बसा. भाव भयणीनो, आमचे इंडियेक साबार स्टेट्स आहा, जायते स्टेट्स. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आनी कोण गोवा एक स्टेट. तेच भाशेन युनायटेड स्टेट्स अमेरिका त्या गांवांक जायते स्टेट्स आहा. आनी एक फामाद स्टेट्स त्या गांवांत जावन आसा फ्लॉरिडा, फामाद स्टेट्स. ह्या फ्लॉरिडा गांवांत तांचो नॅशनल गेम्स, एका देशाक तांचे नॅशनल गेम्स म्हण आसता. आमचे इंडियेक हॉकी नॅशनल गेम, अमेरिकाक नॅशनल गेम बेसबॉल. आनी फ्लॉरिडा गांवांत एक फामाद टीम आसलेली, मायामी डॉल्फिन्स म्हटलेली, मायामी डॉल्फिन्स. बेसबॉलाक हुशार, जायतीं नांवां जोडलेलीं. ताचो एक कोच आसलेलो, नांव ताचें डॉन सुला. तांचो सिजन काबार जातच हो कोच हॉलिडेक वेतालो, पयस जुंव्याचेर वेतालो, मेन म्हणटा पळय ती ऑस्ट्रेलिया लागीं. एका वर्सा हॉलिडे पडल्या उपरांत, सिजन काबार जावं उपरांत आपल्या फॅमिलीक घेवन मेन गेलो तो ह्या जुंव्याचेर हॉलिडे काडून. एका दिसा थंय आसतना पावस, वेदर बरो नाशिल्लो, दाल वेदर म्हणटा पळय ते भाशेन. फॅमिलीन ताका बायल आसली आनी 5 भुरगीं आसलेलीं. फॅमिलीन येवजिल्लें, डॅडीक सांगलें आमी आयज पिक्चराक या. एकूच थिएटर आशिल्लो, ते मेन म्हणटा त्या गांवांत एकूच थिएटर. पिक्चराक या. आनी तो आपल्या बायलेक भुरग्यांक घेवन पिक्चराक गेलो त्या हॉलांत. लेट पावलो, पूण तरी तो लायटी पेटलेली आसली हॉलांत. तो भितर सरलो पळय तेन्ना थोडोच लोक आशिल्लो, 6 जाण थिएटरान, 6 जाण. 6 जाण उबे रावले. उबे रावले उपरांत 6 जाणांनी ताका ताडयो मारल्यो, देठान ताडयो मारल्यो. आतां भितर सरतना तो ताजी बायल भुरगीं लोकांक हात हालोवंक लागली. आनी हो सुला आपणाच्या बायलेक म्हणटा, इतले पयस आमकां खंय वखतात? 1000 मायल्स पयस मैल ही पडटा पळय तें.
पूण तरी तो म्हणटा बायलेक हो लोक म्हाका खंय वळखता मे बी टीव्हीचेर बा पयलें आसतलें वसोन सुवातेर बसले पिक्चर आजून कमेस सांगना आसलेलें एकलो मनीस येयलो तेशी हात दिलो ताका आनी सुला ताका विचारता हाव डू यू नो मी म्हाका ही वळखता आनी त्या मनशान ताका सांगलें आय डोंट नो यू हांव तुका वळखो येना तूं खंय सांग गेल्यार तें नको पूण ताडयो कित्याक मारल्यो तुमी तो मनीस ताका सांगता थिएटराचो मॅनेजर आयलोलो आनी आमकां फकत 6 जाणांक पडोवन ताणें सांगलें आनी 4 जाण तर येना 4 पीपल येना जायत आयज तुमकां पिक्चर आसचेना म्हणटच तुमी जेन्ना भितर सरले आमी खुशाल जाल्यो आमी ताडयो मारल्यो सुला रागार जालो ना आसूंक लागलो बराबर हो एक जोक कसो जालो आनी तोय तांचे बराबर आसूंक लागलो आनी कितें घडलां ताणें गांवां गेल्या उपरांत व्हडल्या ओरान सांगलें भिरांतेन सांगलें ना लोजयेन सांगलें ना ही घडलेली घडणी एक ताका लॉस कशी जालेली पूण ताका लॉस कशी दिसली ना ओरान आपणाची गोश्ट सांगतालो इश्टानो आयज ती ओपार जेवणाची जेजून आमकां सांगल्या बांकेत तुमी गोडेक जाणटी कोण आहा ती बांकेत कितें जाणां आसतलीं कित्याक आतां काजारांक चड करून बांकेतूय जायना फकत हें जाता कितें आमचें बुफे जाता सगळ्या जेवणाक इवन गरीब पासून जाले बुफे आदीं काजारांक बांकेत आसलेली आनी वॉलांत म्हणटा पळय ती लोक बसतालो आनी 10-12 जाण उबे रावन बश्यो पास करून तांकां सर्व करी वॉलांत म्हणून पूण आतां ही आमची बुफे येयल्या आनी ती आदली वॉलांत आनी बांकेत गेल्यो पूण बांकेत बँक्वेट म्हणटा ते आमी खबर आयकल्या व्हडले व्हडले मनीस करतात बांकेत आनी ते बांकेतीक जेवणाक मेजां घालतात मानाचो मनीस मोदें बसता दुसऱ्या मानाचे मनीस लागीं 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 बसता हे भाशेन मानाचो मनीस व्हडल्या मनशाची लागीं लागीं बसता हे भाशेन ताका मान जाता इवन आमी खंयसर फंक्शनाक वसत कसलें फंक्शन जायत कोण मेन मानाचो मनीस ताका मोदें बसयतात दुसऱ्या मानाचे आहा तांकां लागीं लागीं बसयतात अश्यो ह्यो बांकेती मोदें मानाचो मनीस उपरांत दुसरें पूण जेजू जेन्ना त्या जेवणाक गेलो बांकेतीक गेलो ताणें पळयलें सोयरे आहा पळय ते लूट करतात कितें करून उंचले उंचले जागे भरून घेवंक जेजूक 8वें दिसलें हें आनी कितें करतात काय म्हणून ताणें तांकां सांगलें जेन्ना तुमकां कोणूय जेवणाक आपयत वयली वयली स्वात भरूंक लूट करनाकात कित्याक दोनूय जाणें तुमकां आपयला तो येयत तुमकां सांगत अरे इश्टा हांगासरलो उठ ही स्वात तुजी न्हू सोकला वच लॉस जातली म्हणटकीर जेजू तांकां एथिकेट शिकयना गूड मॅनेज शिकयना पूण लिसांव शिकयता जिविताक सुबेरबायेन बरो नाकात सुबेड्ड म्हण दाखयनाकात ल्हानविकायेन चलात वयर तुमकां देव काडटलो वयर तुमी सोदतले म्हणटच हें लिसांव जेजून तांकां दिलें ल्हानविकाय निमाणी स्वाद दवरात उपरांत घोडेक तुमकां वयर आपयत आनी तुमकां व्हडपण फावो जायत इश्टानो हें आमकां जिवितांत जेजू तेंच सांगता ल्हानविकायेन चलात आमी संवसारांत चलता आसतना मातशें तर गिन्यानान हुशार जाले पयशांनी मातशें गिरेस्त जाले कितल्यांनी वस्तूंनी तर आमी उंच सरले कितली सुबेरो बाय आमची आमी शेजाऱ्यांक लेखिनाव दुसऱ्यांक लेखिनाव हांव व्हडलो म्हूण समजता हांव असल्यांक जेजू सांगता व्हड म्हूण कोण समजता देव ताका सकाळ उडयतलो ल्हान म्हूण कोण समजता देव ताका वयर काडटलो हें पयलें लिसांव आयचे हितून सुबेरवायेन चलों नाकात ल्हानविकायेन चलात दुसऱ्या दिसांव जेजू जेवण केलेल्याक आनी दुसऱ्यांकूय सांगता जेवण दिताना कितेंय उपकार दिता आसतना गरिबांक आपयात कित्याक त्या जेवणाक चड करून ग्रेस मनीस नांवांचे मनीस आस्तीक मनीस घोडेक ते एका पोत्तून आपयत आनी हे उपकार फारीक करीत आपयलो पोत्तून म्हणटा फारीक जालो हे पासून जेजू आमकां सांगता तुमी कितें उपकार करता पळय तेन्ना ग्रेस्तांक बऱ्या मनशांक उंच कोडयेच्या मनशांक करिनाकात ते तुमकां पोत्तून आपयत पोत्तून उपकार फारीक करीत जालें बाद जालें कोण नासलेल्यांक गरिबांक अनाथांक तांकां आपयात तांकां तांच्यांनी तुमकां फारीक करूंक जायना कोण फारीक करतलो देव पूण आमच्या मनांनी वचपाचें ना आमी केन्नाय कितें कोणाक करूंक सोदता गरिबांक केन्ना करिना चिंता घोडे तो कितें दितलो म्हाका ताच्यान कितें दिवंक जाता म्हाका ते पासत
म्हाका ग्रेस मनीस जाय हांवें ताका दिवं ताणें म्हाका परतून फारीक करूं. इश्टानो, जेरूची शिकोण गिरेस्तांक न्हू, कोण नाशिल्ल्यांक गरिबांक कोणें फारीक करूंक जायना तसल्यांक दियात. कित्याक तसल्यांक दीत देव ऋणकारी जाता तुमचो. देव तुमकां फारीक करतलो आपणाच्या टायमार. ते पासत उदार दोयाड जायात आनी कोण नाशिल्ल्यांक मोगाट काळजान जायतें वांटूंक वावरात. कितें आमी अशें करीत देव आमकां जायतें परत फारीक करतलो. इश्टानो, ह्यो दोनूय वस्तू आयच्या मोरान दवरया. लानविकायेन सदांच चलोवंक वावरया आनी आमी कितें कोत्ता दिता भोव करून गरिबांक कोण नाशिल्ल्यांक दिवंक वावरया. चिंतून हें सगळें देव आमकां फारीक करतलो. असलें मोहन आमकां फारीक दी म्हूण आयच्या दिसान मागुया. उबे रावया. आमचो बावार्थ घट कर म्हूण मागून बरोबर सगळें सोतमानता म्हणुया. सोतमानता देवा सगळेदार बापा स्वर्गान पिटमिटे जेजू क्रिस्ताक आमच्या सगळ्या तो पवित्र आत्म्यावरवी जोडपी सवलो पारमारी सवलो पांचला कोससे ताका कुर्सार जोडलो तोमेलो ताका लेगी बेलो तोमेल्या शोध जालो सगळ्यात चढलो सर्वोदया बापाच्या उंचार बसला चिल्याची वंशी करून घेतलो सातमंडा पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो येतात पातकाचे भोगसणे कुडीचे जळबण साश्टाचे जिवीत आमेन. भाव भयणीराव, लानवेकान आमी चलोवंक दुसऱ्या सगळें उदार मोगाट जावंक घोडेक आमकां जायत्यो आडकोळी आसात. विस्वासान थोडी मागणी बापा मुखार आतां घालुया. आमच्या 2 प्रांताच्या गोवल्याक बोश्रेश्ट फिलीप नेरी फेर्रांव हाका पाप साहेब फ्रांसिस्कान कालच्या दिसा कार्डिनल म्हूण दर्जो दिला. ताचेर सुबाम देवाचो आशिर्वाद ओतोय म्हूण आनी कुडी आत्म्याची देणी बोत्तेन फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा आमच्या राजकारभाऱ्यांनी कालतेपणान लोकांचे उदरगती खातीर लोकांक कितें जाय तें वळखून घेवंक आनी लोकांच्या प्रश्नांक बऱ्याक पडटा तोच विकास हातान घेवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा आमी एकामेका कडेन आमचे संबंद काल्तिकायेचे दवरूंक आनी आमकां वायट कोत्तल्यांक कडेन उजत करिनासतना प्रश्न सुटावे करूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा आमच्या भुरग्यांनी आवय बापायच्या उतराक कालती रावूंक आनी आवय बापायांनी आपल्या भुरग्यांची मुक्ती फ्रीडम ओळखूंक तांकां आपली सत्या दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा बापा मोगाडा, तुजेर पातयेवन थोडी मागणी तुज्या मुखार आमी घायल्या. आमच्या एकल्याचे काळजान मनान आनी जायतें मागचें आसा. कितें आमकां बऱ्याक पडटा तें फावो कर. अदीक करून आमी सदांच लानविकायेन चलूंक एकामेका थंय उदार आमी सदांच जावंक एकल्याक आदार दी. हें आमी मागता तेंच तुजे पुता जेरूच्या नांवीन. बसून भेटोवन गीत गावया. बसा भेटून एक आमी गायन गावया. उतर म्हज्या देवाचे C42 पान 46 पेज 42 C42 पेज 46.
जिवाचे बाबा वाखाणटा विरोयता उतर म्हज्या देवाचे काळजांत वचून दवरता अर्पण म्हज्या जिवाचे बाबा भक्तीन उबारता उतर म्हज्या देवाचे काळजांत वचून दवरता अर्पण म्हज्या जिवाचे बाबा भक्तीन उबारता. उभे राहूया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान स्वर पौरविदात देव बाबाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सोबेच्या आदोबाक सर्वेस्पर मानून घेवन जिवे देवा पवित्र बाबा, जरूचे कुडी रक्ताचे बलिदाना वरवीं आशिर्वाद तुजो आमचे वयर दिवं. तुजें जिवीत आनी पवित्र सुपून आयन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तेच तुज्या पुता जेरूचे नवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची कार्ड जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पदवीदारान सस्नाचे देवा, सोर करेन सोर तांय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातके मनशाची दया करून ताणें आंकवार मर्यादान चलोवन घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सस्नाच्या मरणांतले आमकां सोडयली. मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सस्नाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर सर्गीच्या सगळे दळबरां सांगाती तुजी मोहिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbaraco sorbespor tu, sorgavi sonsar pola, tuja moi bova, usorvi, tu cazoi sol, sorbespora cenavi, ieta cazoi, usorvi, बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळे पवित्रपणाची जोर. तुजे पवित्र आत्म्यांक धाडून इंद्रिणी पवित्र करून आमी मागता. जावं तें आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागात. आपलेच कुशेन खोश मरण सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे प्रसाद समोर उंची. तेच परेन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात मनांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान ससनीक कराराचें हें रगत. पातकाचे बॉक्सांनी मेलशात तुमचे प्रसाद आनी समेज मनशां प्रसाद ते वारवतलें. हें म्हजें उगडासाक करात. उबे रावया सगळीं. भावार्थाचो घट परगटुया. बापा, जोरीच्या मरणांचान पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता.
नो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक तूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. म्हणजे रुची कोणा लागो शेवतल्या मातसो मेस्तां पवित्र आत्मे बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारिल्लेची पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवडे बापा, सगळे ह्या नेकी वर्गां बरोबर ताका प्रिती मोगान वाडय. पूण जिवंतपणाचो बरो असो धरून मेल्या ते आमच्या सगल्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुज्या इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरजोरीत मुखार पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. कुंवार मारिये देवाचे माये सांगती बेगीन धर्म दुतान सोर काडी तुका मनवल्यान सगळे भक्त बरोबर ससणीच्या सुखान आमकां वाट दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तेज जेजू वरवीं तेज जेजू सांगता तेज जेजू थंय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर पोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससणीच्या ससनान. बापाक सर्गीच्या मोगान उलो मारुया. जिविता पासर आमचे दिन वाचतना आमी सदांच ल्हानविकायेन उदार काळजान दुसऱ्या सवेन चलूंक आमकां एक आदार दिवन बापा लागीं बराबर मागुया. आमचे बापा तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराचा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली तूं आमकां निवार. दया करून जिवितान आमकां स्वस्थाय दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बोरंशान आमी वतरेकता. तर आमकां उदार कुतेन सुरपातकांतली सुरय सुरकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक बटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्म दुतांक मेळ्ळें. तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल. जे कशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सवार. तुजो जी येताय राजवट चलयताय ससणेच्या ससनान. सुमेची शांती सरांका हाल तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमचे. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. हो जेजू करा देवाचो पूत आमी संवसारांत सदां ल्हानविकायेन चलूंक आनी गरीब धाकटां सगळें उदार मोगान आमी जिवंक हो जेजू आमची थंय मागता. कित्याक देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती हे जेजून मोगान आपल्या जेवणाक आयज आमकां आपयल्या. सगलीं आमी सुभागी.
एक तुझी आज्ञा आमकां जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन गावुया. D9 पान 501 D9 पेज 51. प्रार्थना. प्रितीच्या बापा, सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दोदोशी केलें. मोग वाडोवंक दिलेल्या ह्या जेवणान काळजां आमची प्रिती मोगान तीर जावं. तुजी सेवा मोगान करूच्याक आमच्या भाव भयणींची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. हें आमी मागता तेच तुज्या पुता जेरूच्या नांवीन. बसात मातशें. सुमानांचो प्रोग्राम. फुडलें मीस इगोर्जेन भुरग्यांचें मीस 9:15 जातलें. सांजे मीस 5:30 वरांचेर आसतलें. 5:30 वरांचेर. किरीत कोडोन्यो
गेल्या आयताराक कलेक्शन जालां 1,50,000 1,50,000. 3 दिसांची तयारी आसली त्या दिसा कलेक्शन जालां 8,600 8,600. बुधवाराचें कलेक्शन जालां 7,500 7,500. सोनवाराक सांजे कलेक्शन जालां 11,120. SSVPचें कलेक्शन जालां 40,500. सगळ्यांक देव बरें करूं. आयज दोतोनीचे मीस जाल्या उपरांत दोतोनीच्या भुरग्यांचें पॅरेबल्स एनॅक्टमेंट वपारी पालकार हाडटलीं तीं भुरगीं तांचें मीस जाल्या उपरांत जातलें. तांकां उर्बा दिवंक वांटो तुमी घेवंक जाता. आमच्या कम्युनिटी हॉलांत जातलें. आयज सांजे 6 ते 8 पर्यंत बायबल कोर्स आहा. क्रिस्माच्या भुरग्यांक देवाच्या उतराची ओडोक घेवंक सोदता जाल्यार वांटो घेवंक जाता. 6 ते 8 पासून. आयज सकाळीं 9:30 वाजता सिनियर सिटीजन्स हांकां आय कॅम्प घडोवन हाडटा इगोर्जेच्या हॉलांत. दोळ्यांची तपासणी करूंक सोयेक तुमकां मेळटा. फायदो काडचो. फाल्यां 4:30 ते 6 पासून जमात देवाच्या उतराचो नियाळ ह्या मागण्यान वांटो घेवंक मागता. सोमाराचेर फाल्यां सांजे 6:30 वरांचेर PPC वांगड्याची जमात जातली सोरांचे सुवातेर 6:30 वरांचेर. ऑगस्टाचे 30 तारखेर मंगळारा दीस त्या दिसा सावन मोनसायबिणीचे परबेक तयारी सुरू जाता. ह्या वर्सा 5:30 वाजता तेस उपरांत मीस आनी उपरांत सर्वां उपरांत जातलो सोडवणीचो इतिहास साल्वेशन हिस्ट्री अशा वयर नियाळ फादर मारियन कॉस्ता जो बायबल सर्विसान ती जबाबदारी आहा ताका तो 10 दीस शिकोवन दिवंक येतालो. फायदो काडचो. मोनसायबिणीचे परबे सोमयार भुरग्यांक मिठाई वांट्टल्या तशेंच तरेतरेच्यो वस्तू अनाथ आश्रमांत थंय पाठोवन दितल्या. ह्या वेव्हाराक तुमी तेंको दिवंक आदार दिवंक तुमचे लागीं मागता. दोतोनीच्या भुरग्यांनी सांजेच्या मिसान वांटो घेवंक उलो मारता. ह्या दिसांनी गणेश हॉलिडे आहा म्हणटच मातशें जबाबदारी वांटो घेवंक तुमी येवचें. ऑगस्टाचे 31 तारखेर बुधवारा दीस पेरपेल सुकूर सायबिणीचें नव्यान सकाळीं 6:30 वरांचें मीस जाल्या उपरांत जातलें. केरांत आनी येवजेन मनाबोड करूंक. सप्टेंबराचे 2 तारखेर शुक्रारा दीस म्हयन्याचो पयलो शुक्रार कुमसारां आसतलीं 4:30 ते 5:30 पासून. उपरांत नव्यानाचें मीस जातलें. फुडल्या आयताराक 9:15 इंग्लीश मीस. सोनवाराक सांजे इंग्लीश मीस ना. भुरग्यांक दोतोन सांजे जातले 4:30. दोतोन जाल्या उपरांत नव्यानाचें मीस जातलें फुडल्या आयताराक. फुडलो आयतार डे ऑफ चायल्ड गर्ल ओ गर्ल चायल्ड भुरग्यांक भेटयलेलो आयतार. खेरीतपणी अनाथ भुरग्यां पासत त्या दिसा मागची. तालिगांवचो पोरजोड हो आमचो बुलेटीन आमी नोविदाचे दिसा भायर काडलेलो. कोणाक तर मेळोंक ना, कोणाक घरान मातशें ऑफिसान येवन वचचो. फुडलो इश्यू भायर काडटल्या बागेन मिंगेलेच्या फेस्ताच्या निमतान. फुडल्या आयताराक मिसांची मांडावळ करूंक आनी सोनवाराची गोंयची सफाई करूंक केरांत 6:30 पियाले मोरोड 8 आनी उपरांत 9 आहा. जिविताचो प्रकाश डेली फ्रेश सतेम ओतुमराचो ऑफिसान येयल्ले आहा. कोणाक जाय जाल्यार वचचें. उबे रावन आशिर्वाद घेवया. उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं. तुमचें सगळें आसूं. सोरपोत वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. वतात सरान लानविकायेन चलून दुसऱ्या सगळें उदार मोगाट जायात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. खुशाल सदांच शेवटाची गायन आमी गावुया. F13 5 तारीख F13 पेज 91. Kushal sodam sami Boże, kushal dados sami racze,
आसा तुझे दादा विदोळावे बरे उदकां आमचो बापूय आसा स्वर्गांत आमचे तो सूख आमचे